सो ह्यो चुको आमकां आतां सुदारपाची आवश्यकता आसा. रिक्रुटमेंट स्टॉप करून आमकां उपयोग ना ते जालेच, पूण त्याच बरोबर नवो इंडस्ट्री येवपाक जाय ज्या कडेन गोंय आकर्शीत जातलें, गोंयचो यूथ त्या इंडस्ट्रीत पोटा लागतलो आनी ही जी बेकारी समस्या निर्माण जाल्या ती कमी जायत वतली. आनी तोच प्रयत्न आमचो गव्हर्मेंट करतलो. सरकारी नोकऱ्यो ह्यो एक वेगळेपण आसा, पूण आज इंजिनियर आसा आमचे, इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियर आसा, तांकां गोंयांत नोकरी ना. IT डिपार्टमेंटात IT इंजिनियर्स आसा, कंप्युटर इंजिनियर्स आसा, मागीर त्या नंतर मायनींग इंजिनियर्स आसा. मायनींग बीन तरी बंद जावपाची परिस्थिती आसा. कित्याक आमचे कडेन हें ना? कारण आमचे सगळे जे नव्यो इंडस्ट्रियल हे येवपाक जाय ते आयले ना. आनी त्या खातीर आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा की बऱ्यो इंडस्ट्री गोंयांत हाडून हे जो लोक बेकार आसा आमचे इंजिनियर्स, IT, त्यानंतर कंप्युटर, सिव्हिल, मॅकॅनिकल हांकां सगळ्यांक पोटा लावपाचें आनी तो प्रयत्न हे सरकार करतलें. आनी आसा तेय पोस्ट जसो जसो वेळ येता, जशे जशे सगळे क्लियर जाता पर्सनल डिपार्टमेंटांत ARDंतल्यान, तशे तशे हे पोस्ट आमी भरतले. त्या बद्दल तुमकां दिसता ह्या आदल्या CMाचें जस्ट इट्स अ फ्रस्ट्रेशन ओर जस्ट एन एक्विजिशन ऑन वॉट वी मेक्स? ना ना, आदल्या CMान जें कितें उलयलां तें हांव नकळो, कारण पोस्ट ताणेंच स्टॉप केल्ले. हे सत्य परिस्थिती आसा. ताणें स्टॉप करूना जाल्यार ते सर्क्युलर कशें आयले? नोव्हेंबरांतलें जें सर्क्युलर आयलां तें ताणें स्टॉप केलें न्ही. आनी हांवें त्या वेळार ताका सांगिल्लें, अरे अशा वेळार तूं पोस्ट स्टॉप करूं नाका, त्याचो लॉस जातलो आमकां. कारण लोक भुरगे राविल्ले, ते सगळे भुरगे आमचे ओपोज गेले. जे पोस्टा राविल्ले, ज्यांनी कोणी इंटरव्यू दिल्ले ऑल ओव्हर गोवा, ते सगळे भुरगे यंग जनरेशन न्ही. तांणी ठरयलें हे स्टॉप आतां जर करता फुडें कितें करतले इलेक्शन जातकीर तांकां तांची जागा दाखोवया म्हणून. आनी तातूंत आमचे 2 जाण गेले आनी तांचे गेले 7-8 जाण. बरे काम करपी लोक गेले. You blame Chief Minister for even of your loss of some of your MLAs? Of course, it is only because of then Chief Minister we lost. ताणी जर हे सगळे जर पोस्ट स्टॉप करून आशिल्ले, बरी डिसिजन घेतिल्ली जाल्यार आज हे जायना. उगीच दुसऱ्या नांवान ब्लेम करून काय फायदा ना. दुसऱ्या नांवान ब्लेम करप हो खंय तरी प्रश्न आसा. कितें खंय तरी पाणी मुरता अशें दिसता. दुसऱ्यान ब्लेम करप ना. आतां आसा तें फेस करपाक जाय आमकां आनी बरें काम करून आमी दाखोवपाची आवश्यकता आसा. आनी बरें काम केले नंतरूच लोक आमकां लागीं करता.